बायणातल्या चामुंडी आर्केड इमारतीच्या 6व्या माळयेवयल्या फ्लॅटात मंगळारा 18 तारखेक दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडो घालून भांगर आणि रुपयाचे अलंकार आणि लाखांनी रुपयांची रोख रक्कम लुटली। हाचे आधी 19 एप्रिलाक नागाळी दोनापावला रावपी उद्योजक जयप्रकाश ढेंपो हांच्या बंगल्यात सशस्त्र दरोडो घालो। उपरांत 7 ऑक्टोबराक म्हापशे गणेशपुरीतल्या डॉ. महेंद्र घाणेकार हांच्या बंगल्याचे 7 दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडो घालो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। बायणातल्या चामुंडा आर्केड इमारतीच्या 6व्या माळ्यार रावपी सागर नायक हांच्या फ्लॅटात मंगळारा 18 तारखेर मध्यान राती 2:30 वरां मजगती 7 दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडो घालून भांगर आणि रुपयाचे अलंकार आणि लाखांनी रुपयांची रोख रक्कम लुटली। तसेच सागर नायक हांच्या कुटुंबाक मारपेटय केली। इमारतीच्या फाटले वटेनच्यान 7 दरोडेखोर भितर सरले। हे खातीर तांणी लाकडी सीडी वापरून दुरी घुपले। लिफ्टान 6व्या माळ्यार पावले। तांणी मुखेलदार फोडचे बदला रांदचे कुडीक लागीं आशिल्ल्या स्टोर रूमाचे शटर मोडून जनेलाची कवची फोडून भितर प्रवेश केलो। वळख पडची न्हय म्हणून तांणी हेल्मेट आणि मास्क घाले। सागर नायक मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे निवृत्त कर्मचारी। हाचे भायर ते आईस्क्रीम वितरक। तांची मार्केटिंग एजन्सी आसा। दरोडेखोर बेडरूमात भितर सरले तेन्ना सागर हांकां जाग आयली। तांणी तांकां आडोवपाचो यत्न केलो तेन्ना दरोडेखोरांनी तांचे तकलेर लोखणाचो वाराव मारलो। तांची घरकान्न हर्षा आनी धूव नक्षत्राकय थापटा खोटांनी मारले। दुसरे कुडीत न्हिदिल्ले जाणटे आवयकूय खाटी वयल्यान उडयली। तातूंत ती बेशुद्ध जाली। दरोडेखोरांनी तांचे कडेन आलमारीची चावी मागली। तांणी दिवपाक न्हयकार दिलो तेन्ना तांकां जिवेशी मारपाची धमकी दिली। निमाणे घोवाचो जीव वाटोवपा खातीर हर्षान चावी दिली। चावी मेळ्ळे उपरांत दरोडेखोरांनी आलमारींतल्यान भांगर आनी रुपयाचे अलंकार, देवाचे अलंकार आनी रोख पयशे काडून घेतले। दिवाळी आनी पर्तगाळ मठाच्या उत्सवा खातीर तांणी हे अलंकार घरांत हाडिल्ले। पळून वतना तांणी हर्षाच्या आंगावयले अलंकारय काडून घेतले। तशेंच फ्रिजांतलो आयस्क्रीमचो बॉक्स, नक्षत्राची पिगी बँक व्हेली। वच्चे पयलीं दरोडेखोरांनी सगळ्यांच्या तोंडात कपडो घालून हात बांदून दवरले। दरोडेखोर गेले उपरांत धूव नक्षत्रान आपली सुटका केली आणि त्याच जनेलांतल्यान ते भायर आयले, कारण दाराक भायल्यान कुलूप लायिल्ले। सकयल्या माळ्यार आशिल्ल्या काका आनी शेजाऱ्यां कडेन मदत मागली। तशेंच शेजारच्या सायराज इमारतींतल्या एका तरणाट्यान सागराक गॅलरीत बांदून दवरिल्लो पळोवन पुलिसांक कळयले। पुलीस घडणूक सुवातेर पावले तेन्ना दरोडेखोरांनी फाटले वटेनच्यान पळ काडलो आणि त्या वाठारात सीसीटीव्ही नाशिल्ल्यान तपासात आडमेळी निर्माण जाल्यात। पूण तांची हालचाल लिफ्टा लागसरच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्या। ह्या दरोडेखोरांक इमारतीची आणि भोवतणच्या वाठाराची बरीच वळख आशिल्ली आसूंये, देखून ते लुटमार जाले उपरांत मुखेल रस्त्यान वच्चे बदला फाटल्यान गेल्ले आसूंक जाय। मजगती कुटुंबाक सामको लागींच्यान वळखुपी कोणे तरी दरोडेखोरांक म्हायती दिल्ल्याचो सागर नायक कुटुंबाक दुबाव आसा। तांकां इमारतीची बारीक सारीक म्हायती आशिल्ल्याचें दिसता। सीसीटीव्ही पॉयंट टाळून ते भितर सरल्यात। तांणी वेवस्थीत होमवर्क केल्लो। फाटल्या वटेनच्या निर्जन इमारती लागसारचो सीसीटीव्ही नाशिल्लो मार्ग निवडलो। लोखणाची गेट खंय कापची, खंयच्या जनेलांक ग्रिल ना, तशेंच भाव, भावजय आनी पुतणी खंयच्या बेडरूमांत न्हिदतात ते तांकां खबर आशिल्ले। 3 बेडरूम आसून लेगीत दरोडेखोर सरळ त्या बेडरूमांत गेले। तांणी आलमारींतलो सगळो म्हाल लुटलो, अशें सागर हांचो भाव प्रसाद नायक हांणी सांगले। गंभीर जखमी जाल्ल्या सागर नायका वांगडा हर्षा आनी नक्षत्राक उपचारा खातीर चिखली उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले। थंय उपचारा उपरांत हर्षा आनी नक्षत्राक घरा धाडले। सागराचेर उपचार सुरू आसात। दरोडेखोरांचो सोद घेवपा खातीर वास्को, मुरगांव, वेर्णा आनी मडगांवांतल्यान पुलीस पंगड तैनात केल्यात। तशेंच सुण्यांचो पंगड ठशे तज्ञांक आपोवन घडणुकेची तपासणी केल्या, अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली। फुडलो तपास पुलीस करतात। डिजिटल माध्यमां वरवीं गोंयची गोंया भायली दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भेट दियात www.bhangarbuy.com वेबसायटीक। भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा। तशेंच फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करा।